हरे कृष्ण. सर्वांक नमस्कार. आमकां वट्टू लोकांक गोत्तशिल्ल्या भशेन विष्णूक प्रिय जाल्लें व्रत एकादशी व्रत हे म्हयन्या भितर 2 टायम हे व्रत येताचे. आतां भाद्रपद मासाचे शुक्ल पक्ष येवचे हे एकादशीचे नांव पार्श्व एकादशी म्हण आनी हाका परिवर्तिनी एकादशी बी म्हणटाची. कित्याक म्हळ्यार देवशयनी एकादशीक देव निद्रेक वता आनी 4 म्हयने देव निद्रेंत उरता आनी उत्थान एकादशी दिवस देव निद्रेच्यान उठता. हे 4 म्हयने आषाढ, श्रावण, भाद्रपद आनी अश्विन ह्या 4 म्हयन्यांत चातुर्मासा बी म्हणटाची. हातूं देव धर्म हे काम आमी कितले करताच की तातूंक मस्त पुण्य आमकां मेळटा. पार्श्व एकादशी दिवस म्हळ्यार भाद्रपदाचे शुक्ल पक्षाचे एकादशींत देव न्हिदिल तेन्ना तागेले बगल बदलिता म्हळ्यार करवट बदलिता. तशें म्हूण हाका परिवर्तिनी एकादशी बी म्हणटाची. ब्रह्मवैवर्त पुराणांत ह्या एकादशी बद्दल चंद उदाहरण दिल्लें आसा. हे एकादशी पालन केल्यार मस्त पुण्य मेळटा आनी वट्टू पापाच्यान मोक्ष मेळटा. युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्णाक विचारता, हे एकादशीक पार्श्व एकादशी कसल्या म्हणटाची आनी हे एकादशी केल्यार कसने पुण्य मेळता की म्हण. तेन्ना श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराजा सांगता की ह्या एकादशीक वामन एकादशी बी म्हणटाची. त्रेतायुगा भितर एक दैत्य कुलांत बली महाराज म्हण एक राजा जन्मा येता. दैत्य कुलात जन्म आयल्यार बी तो मस्त साधू मनीस उरता. ब्राह्मणाक आनीक रिस्पेक्ट दिवचे, देवाले भजन कीर्तन करचे, अशी वट्टू बरें धार्मीक काम बी करते उरता. तो श्री कृष्णालो मस्त भक्त. हे वट्टू कारणान ताका तो इंद्रा हरोवन ताजे राज्याचे राज जाता. तेन्ना वट्टू देवता लोक ऋषीगण सगळे मेळून श्री कृष्णा लागीं येताची आनी सांगताची, अशी बलीन आमगेलें राज्य घेतिल्लें आसा, तूं आमकां परते तें राज्य मेळचेशी करच्या जायी म्हण. तेन्ना श्री कृष्ण वामन रूप धारण करून बली महाराजा लागीं वता. बली महाराज थंय यज्ञ करते उरता. तेन्ना बली महाराज प्रत्येक पटी तो कशी करता की तशीची ह्या ब्राह्मणा दान दिवं का म्हण विचारता, हे ब्राह्मण तूं कसो जावं का म्हण. तेन्ना वामन सांगता की म्हाका 3 पांय दवरचितले जाग दी म्हण. वामन म्हळ्यार कुळ्ळ मनीस उरता. तेन्ना बली महाराज ताका एग्री जाता. हांव तुका 3 पांय दिवचितले जाग दिता आनी कसने जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग म्हण. जेन्ना बली महाराज उत्तर दितकी तेन्ना वामन रुपा आशिल्ले श्री भगवान महाकाया भितर महाकाया अशी होड जाता आनीक तागेले पयली पादान वट्टू 7 पाताळ सुतळ अतळ ते सगळे लोक घेता. सेकंड पांयान आकाश, हे भूमी, नदी कितले उरता ते वट्टू कडेन जाता आनी थर्ड पांय दवरचे ताका जाग उरना. तेन्ना तो बली विचारता, हे थर्ड पांय म्हगेले खंय दवरूं म्हण. तेन्ना बली महाराज ताका तागेले हें दिता, तकली दिवन सांगता, तुमगेले थर्ड पांय म्हगेले तकलेचेर दवराची म्हण. अशी वामन रुपाले जन्म त्या दिवसा खातीर जाल्ले आनी ते भाद्रपदा शुक्ल एकादशी जाल्ले निमित्त हे एकादशीक वामन एकादशी बी म्हणटाची. आनी भगवान श्री कृष्ण
ह्या एकादशी दिवस तांगेल बगल बदलितात न्हिदेंतू म्हणून हाका परिवर्तिनी एकादशी आणि पार्श्व एकादशी बी म्हणटाचे. वामनाल तकलेचेर पांय दवरतगीर तेन्ना वामनान बली महाराजा तकलेचेर पांय दवरतगीर तेन्ना एक वामनाल मूर्ती बली महाराजाले आस्थानांतू स्थापीत करताची. अशी ह्या एकादशीक वामन एकादशी बी म्हण नाम आयलें. आमी वट्टू लोक हे एकादशी कोरून श्री विष्णूले प्रितीक पात्र जावया. आनीक आमी ह्या दिवस कीर्तन भजन वट्टू कन्न विष्णू स्मरण कन्न आमगेल दिवस पावन करया आनी विष्णू लागी वचया. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद.